doors remain closed and I can't participate in the Holy Mass, I will not be distressed because the Blessed Trinity dwells within me. God took residence in my heart when I got baptized into the Church, the body of Christ. Today, when my heart longs for His precious body and blood, when I miss Him terribly, the Lord consoles me from within. Child, don't be sad. I am here with you, within you. I am the Infinite One. I am beyond space and time. I am still close. I can hear you. I can feel you. Now, when your heart deeply misses the Holy Mass and receiving my body and blood, understand that you can always receive me in spiritual communion. When you desire and pray thus, I come to you the same way as I have come before in the Holy Communion. You continue to remain my own. Yes, you still belong to me. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. जेसु मजाले भा आउँदै त घेउचाक तुका जेसु मजाले भा आउँदै त घेउचाक तुका जेसु मजाले घेउचाक तुका जेसु मजाले भा आउँदै त 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 घेउचाक तुका जेसु मजाले आउँदै त घेउचाक तुका जेसु मजाले भा 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 आउँदै त घेउचाक तुका जेसु म्हज्या देवा यो म्हजी सुरशी नव्यान ह्या सांजेच्या वेळार जिव्या उंड्याच्या रुपान तुझें दर्शन घेवंक हांव आऊंड येता. I desire to receive you, Jesus.
यो जेजू उंड्याच्या रुपान तूं म्हज्या मुखार आसाय. खरो जिवो देव, my God and my Lord, my Savior, my Messiah. या पवित्र संस्कारांत उंड्याच्या रुपान एक सादो उंडोय न्हय पूण खरो जिवो जेजू आसा म्हूण हांव ओळखून घेता. I acknowledge, I accept, I believe this is my Lord. Behold the Lamb of God. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. वस्तो जेजू खुर्सार आपलें रगत वारून आमची सोडवण केला. तो आमची सगल्यांची आख्या संवसाराची जो कोण मानून घेता, जो कोण सत मानता ताका तारण मेळटलें. ओय सुमया, हांव सत मानता आनी खरेपणी हांव सत मानता देखून तुजे मुखार हांव दिमेर येता. यो यो जेजू, तूं म्हजे मुखार आयलाय. सगल्या म्हज्या काळजान, सगल्या म्हज्या मनान म्हजी मान भागावन दिमेर रावन तुका हांव नमस्कार करता जेजू. I adore you, Lord. I worship you. जेजू म्हज्या देवा, आवडटा घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडटा घेवच्याक तुका. Yo moja Jesus, soglens moje, kalitzaiba, dita tuka. Yo moja Jesus, soglens moje, kalitzaiba, dita tuka. जेजू म्हज्या देवा, आवडटा घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडटा घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या Yo Jesu म्हजे सवे, come to me. आवडटा Yo Jesu म्हजे सवे, हांव किरकोळ, हांव असूक्त, हांव पातकी, तूं म्हजो सोडवणदार. Yo
यो म्हज्या ओतम्या आनी सायबा राजवट तुय सोर सदां तुकोर यो म्हज्या ओतम्या आनी सायबा राजवट तुय सोर सदां तुकोर जेजू म्हज्या देवा हांव येता येवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा हांव येता येवच्या तुका जेजू यो जेजू म्हजे सवे संवसारार काळूक फांकलेलो आसा घुसपागोंदळाक सांपडलेलो आसा सगळेंच बंद पडलेलें आसा द वर्ल्ड हॅज स्टॉप्ड लॉकडावन Come to me, Jesus. I need you. More than anything, I need you, Jesus. More than any time, I need you now. Yo vegi tu yo Maka tuje Besau diuja Gurpin borja Yo vegi tu yo Maka tuje Besau diuja Gurpin borja Jesu म्हज्या देवा हांव येता येवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा हांव येता येवच्या तुका जेजू म्हज्या यो जेजू म्हजे सवे सगळें जेन्ना बंद पडलेलें आसा म्हज्या काळजाचें दार उक्तें करता हांव काळोखान सांडला तेन्ना तुका घेवंक हांव येता सगळें शिंपडलेलें आसा पयस पयस पडलेलें आसा डिस्कनेक्टेड जाल्लें आसा Come, Jesus, to unite us. Make us one. सगळ्या धर्माची मनशां सगळीं तुजी यो एकवट करच्या तुझ्या मोगान काळीज मोजे Yo ekvot kurcha Tuja mogan Karis moje Udi glascha Jesu moja deva Auneta Jactuka
जेजू म्हज्या देवा हांव येता येवच्याक तुका जेजू म्हज्या Come Lord Jesus, I need you. Come Lord Jesus, the world needs you. The world needs more of you. तूच जेजू आमकां जाय आमकां एक कर मनशा कुळान ज्यो आमी फुटी घातलेल्यो आसात आमचे मदेंची दुर्गा आमी बांदलेली आसात ती तोडून मोडून उडय Flatten the walls. Make us level with one another. Come Lord Jesus. 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 Yo moja Jesu Yo Jesu moje soven Soglec moje Moji sogli chitnaune tuka dita Moja karzan yo Jesu Moje kariz bodo Moja Jesu Come Lord Jesus. I surrender to your will. Change my heart, Lord. Make me like you. Make me like you, Lord. Join us together. तुझ्या मोगान आमकां एकवट कर जेजू आमचे मदली दुर्गा मोडून उडय आमचे भेदभाव पयस कर तुझ्या मोगान एकठांय रावूंक आमकां शिकय एकामेकाचो मोग करूंक आमकां दाखय आमची पातकां भोगोस जेजू एकामेकाच्या मोगान आमची लासून उडय Come Lord Jesus. I need you Jesus. I need your blessing, Lord. I need your grace. Come Lord Jesus, begging you. Maka sodoy somia. O संसार सोडून तुझे कुरपेन तुझ्या आशीर्वादान आमकां भर Come to my soul, Lord. म्हजो आत्मा तुका दिता तूं म्हजो तूच पदवेदार You are the mighty one. You are the Lord. You are the King. तुझ्या रक्तान म्हाका निवड Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesu moja deva आवडेता दिवच्याक तुका जेजू मोज्या देवा आवडेता दिवच्याक तुका जेजू मोज्या देवा आवडेता दिवच्याक तुका
आवडेता घेवच्याक तुका जेजू घेवच्याक तुका आवडेता घेवच्याक तुका. I adore you, Lord. I worship you, Jesus. I come to your feet, Lord. तुझ्या पांयाशी येता जेजू. Accept me. म्हाका मानून घे. सगळी म्हजी असोगताय घेवन सगळी खालतिकायेन तुझ्या पांयाशी सर पडटा जेजू. I fall before you. I fall at your feet. I ask for mercy. I pray, Lord, not only for myself. I pray for the whole world. आख्या संवसारा पासत हांव मागतां. काळोख उप्रासलोल्या ह्या संवसारा पासत मागतां. भिरांतीक सांपडलोल्या ह्या संवसारा पासत मागतां. पिडेक सांपडलोल्या ह्या संवसारा पासत मागतां. सर्व पदवेदार देव तूं. तुजेर नदर घालूनच म्हज्या काळजाक कितली शांतताय भोगता. तुजेर नदर घालूनच सगळे भिरांतीन घटाय मेळटा. तुजेर नदर घालूनच पिडेंतली पेकोवणी मेळटा. तुजेर नदर घालूनच पिडेक सांपडलोल्यांक नवी उर्बा मेळटा. कित्याक तूं आमची सवें आसाय. You have come to us, Lord. You have come to us just like us. आमचेच भाशेन मनीस जावन कूड आनी रक्ताचो हाड आनी मांसाचो मनीस हे आमचे कुडीक सायबा पिडा लागता. ही आमची कूड ओसूक दूख भोगता. ही दूख एक कोश्ट तुजे कुडीन तुवें सोंसल्यात. पूण जेजू तुवें सोंसल्यात ते कोश्ट पातकाची खास्त न्हय. आमी भोगता ते कोश्ट आमच्या पातकाची खास्त. आमी भोगता ती दूख आमचे कुडीन आमच्या पातकाचें फारीकपण. आमी भोगता ती दूख आनी कोश्ट आमच्या पातकाची सोजा. पूण ही सोजा काडून उडोवंक ही खास्त पुसून उडोवंक जेजू तूं कुर्सार चडलाय. तुज्या गाव्यांतल्यान तुवें रगत वारयलां. थेंब्यान थेंबो every blood, Lord, you let it flow out for us to save us from pain, to save us from death, to save us from sin, to save us from the punishment of sin. जेजू काळोख उप्रासलेलो आसा संवसारान. वादळ मोड आयलां. COVID-19 कोरोना व्हायरस सगळे हालोवन उडयलां. सगळे थंडायेर घातलां.
वेगळेच तरेचे मोड हे वेगळेच तरेचे a different type of a storm when the nature is silent. शांत जाला सगळें वातावरण, सुकणीं किलबिलतात, जनावरां भायर सरल्यांत आपले जागे मेळोवन घेतात. They are reclaiming their habitat. The birds are chirping every day. The nature is silent. There is no more storm in this nature. There is no environmental storm. The sea is not roaring. Na, दर्या गाजना, दर्या गरजना, लारां आमचे वयल्यान मारिनात, सगळें शांत आसा. वारो मारिनात, झाडां पडनात, सगळें शांत आसा. मनशां पासून भायर येनात, सगळीं शांत आसात. तरीय आसतना सोमया केदें व्हडलें मोड हें. Such a dangerous storm where we don't understand, where we don't see a solution. Come, Lord Jesus, come to us. आमचे मदली एक एकली पिडेक सांपडटा तेन्ना कितली दूख भोगता. भोव करून आमची घरचीं सोमया तुका आर्गां दिता. जरूय आमच्या गोंयांत आमी आजून असलें पळोवंक ना, भोगूंक ना, जे आमी आयकता संवसारभर आमच्या भावा भयणी घडलें. जावं इटालिया, इरान, UK, USA, फ्रांस, जर्मनी, it's a case, it's a query, a case that has been quarantined, वेगळो केला घराब्यांतलो बरो ना म्हूण, suspected for infection, हॉस्पिटलान व्हेलोलो, घरच्यांक वचूंक मेळना. गेल्लो मनीस परतून येतलो वो ना खबर ना. पूण चडशीं जी हॉस्पिटलान व्हेल्लीं, वेता आसतना पळयल्लीं ते निमाणें. उपरांत फकत एक फोन, योर फादर इज डेड, योर मदर इज डेड, योर ब्रदर इज नो मोर, योर सिस्टर इज नो मोर, सॉरी. माफ कर, तुजो पाय भायर पडलो. माफ कर, तुजी माय भायर पडली. माफ कर, तुजो भाव, तुजी भयण भायर पडली. इंतेर ना, मरण ना, नो फ्युनरल. Body disposed of. How? They don't know. It's not told. निमणी विदाई ना, अंतिम संस्कार ना, मोड आयला, भिरांत आयल्या, दूख आयल्या, काळीज दुखता, काळीज फुट्टा.
नाका साहेबा असली या आमच्या मोडान यो जेजू यो आमचेशी कम वॉक ऑन अ स्टॉर्म वादळ मोड 8 तरेचे जाल्ल्या ह्या संवसाराचेर आमच्या जिवितांत चलून ये सुमया We need you. We need more of you. Come walking to me. Come walking to us. सोमिया ये बिरांतींत या घुसपा गोंदळान या काळोखान उजवाडाचें किर्ण बरवशाचें किर्ण देवाचें उतर तुज्या शिसांच्या जिवितांतूय मोडां आयिल्लीं दर्यांतलीं मोडां भिरांकूळ जरूय दर्यान सदांच वचपी मासळी मारपी खारवी वादळ मेळाक भियेल्ले आनी तूं आयलोय चलून शुभ वर्तमानान ही खबर ह्या वेळार सोमिया आमी उगडास करूंक सोदता मातेवाचें शुभ वर्तमान मार्कूचें शुभ वर्तमान जुआवाचें शुभ वर्तमान हे घडणेची खबर आमकां सांगता Jesus walked on water. Jesus walked on storm and came to his disciples caught up in the storm in the middle of the sea. आमच्या मनान एरिगोंक आमकां फावो कर जेजू. Come Jesus, walk on our storm. ओय जेजू तें मोड भिरांकूळ पूण भिरांत ना कित्याक तुवें म्हणलां डू नॉट बी अफ्रेड भियेनाकात. आमी तुजे मुखार आसा आमच्या बागयोन बापा बराबर आमी तुजे मुखार येता आमच्या बागयोन बापा बराबर आमी हो नियाळ करता. तूं आमच्या आदाराक पाव जेजू. Come to us. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दर्यार वडे आलता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव.
वादळ मोड आमचेर उप्रासला तेन्ना सोमया आमी समजूंक पावल्या, आमी ओळखूंक पावल्या. होय, आमी समजूंक पावल्या की आमी सगळीं आख्खो संवसार एक तारवाचेर आसा. We are on the same boat. कित्याक आमी सगळींच असोक्त म्हूण आमकां समजलां. आमी सगळींच घुसपा गुंदळाक सांपडलोलीं म्हूण आमी समजल्या. All of us are fragile and disoriented. कित्याक ही पिडा आमचेर आयल्या. कोरोना व्हायरस संवसारान पसरत आसा. ताचे मुखार आजून आमकां सोल्युशन मेळना. वी आर फ्रेजायल अँड डिसओरिएंटेड. वी आर वीक. आमी असोक्त. आमी घुसपा गोंदळाक सांपडलोलीं. आनी ह्याच पासत आमच्या मनान समजून आयलां, आमी ओळखून घेवंक पावल्या की आतां भोव गरजेचें, द नीड ऑफ द आवर, की आमी सगळीं आमचे तारवान बाराबोर ताण मारतल्या. वी रियलायज that it is very important, it is needed that all of us, whoever we are, rich or poor, great or small, powerful or powerless, all of us are called to row together. आमचें तारूं सांगातीं आमी सुरक्षीत व्हरूंक आमकां सगल्यांक तूं आपयताय. टू कम टुगेदर. भोव करून जे प्रिकॉशन्स आमी घेवंक जाय. सोशल डिस्टन्सिंग, स्टे एट होम, do not get infected, do not infect others, self quarantine, self isolation. It's painful, it's difficult, yet we need to do it together. We need to row together. आमच्यान जायना सोमया. By ourselves we cannot do it. आमचे चोस्तोंगी आमच्यान आमचें तारूं तांडूंक जायना. By ourselves we cannot row. We need you in our boat. We are fragile. आमी ओसोक्त. तूं आमच्या तारवान जाय. ओय सोमया, आमच्यान जायना पूण तुज्यान जाता. कित्याक तूं देव सर्व पदवेदार. तूं घट. तुजें बळ आमकां फुडें व्हरूंक आदार दिता. And because it is your strength, God's strength, सगळें जें कितें घडटा आमकां
मारेकार भिरांकूळ तेन्ना तातून पासून बरें आसा तातून आमी येवंक आमकां शिकय. वायटांतल्यान पासून बऱ्याक येवंक, टर्निंग टू गूड. Everything that happens to us, even the bad things, त्या वादळ मोडान पासून तुज्या शिसांक तुवें घोटाय दिली, तांकां बळ दिलें. डू नॉट बी अफ्रेड. भोंवतणी मोळ आसतना पासून तुजो विचून काडलेलो आपोसल उदकाचेर चल्लो, शांतपणी चल्लो, सरीन, calm. वादळ मोडाचेर चल्लो. होय, कित्याक ताची नदर तुजेर आसली. तुज्या बळाचेर पातयेवन तारवांतलो भायर सरलो, मोडाचेर चल्लो. तूं आसा, थंयसर शांतताय आसा. कित्याक तुजें सवें जिवीत आसा आनी तूं केन्नाच मरोनाय. God never dies. With God is life. With God it's serenity. With God it is calmness. तुझें बळ आमकां दी ह्या मारेकार वेळार, ह्या वायटान, हे पिडेंत तुझें बळ. ओय सोम्या, तुझें बळ आमकां दी. By the power of your blood, strengthen us. तुझ्या पवित्र रक्ताच्या बळान आमकां घट कर, शांत कर. तुझ्या रक्तान आमची वादळ मोडां पुसून काड, धुवन काड. तुझें रगत आमचेर देंवय. The most powerful blood of Jesus. Give us God's strength. ओय जेजू, आमी मारेकार वेळार आसा. बरो न्हय हो वेळ आमचेर आयला. तो बेगीनूच आमचे वेलो निवार म्हूण आमी मागता, रडटा, काकलूत मागता. आमच्या पातकांक तुवें खास्त लायल्या म्हूण आमी रडटा. पूण तूं खास्त लायतलो देव न्हय, तूं मोगाळ देव. आनी ह्याच पासत हो वेळ जो तपासणेचो वेळ आमचेर आयिल्लो आसा, तो वेळ आमी विचून काडपाचो. इट इज अ टायम टू चूज. ही तुजी जुट्टी न्हय. दिस इज नॉट युअर जजमेंट. दिस इज द टायम ऑफ आवर जजमेंट. To judge for ourselves, to choose for ourselves. आमी आमचेच पासत विचून काडपाचो वेळ हो. वायट वेळ आमी असोक्त जाल्लो वेळ विचून काडूंक तूं आमकां तुजें बळ दिताय. आनी ह्या पासत आमी विचून काडूंक जाय कितें खरेंच गरजेचें आनी कितें गरजेचें न्हय. ह्या वेळांतली आमी भायर सरता तेन्ना कितें आमचे लागीं उरतलें आनी कितें नपयत जातलें
विचून काडूंक आमकां शिकय. कितें विचून काडूं, कितें सांबाळून दवरूं आनी कितें सोडून दिवं. जिवीत गरजेचें. जिवितान खालतिकाय कुशालकाय गरजेची. नाका सायबा आमकां ती व्हडपणां, नाका आमकां त्यो संवसाराची कुशालकाय आनी दादूसपणां. We don't want to be great. We don't want to be above others. We do not want the pleasures of this world. नाका आमकां सायबा पदवी, नाका आमकां बोडाय, पूण जेजू तूं आमकां जाय. Help us to choose you. आमकां गिरेस्काय नाका दुनिया. आमकां कांयच नाका ह्या संवसारांतलें. हें सोरोन वेतोलें. पूण आमकां जाय तें जिवीत, सासणाचें जिवीत, इटर्नल लायफ, लायफ इन अबंडन्स. जें जिवीत तुजें सोबें मेळटा. I have come to give life, life in abundance. हांव आयलां तो जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां संपूर्णयेन दिवंक आयलां. नाका आसलेल्या वस्तू फाटल्यान, नाका आसलेल्या कोसपायां फाटल्यान आमी धांवल्या. गरजेचें न्हय तें. आजून पासून आमचें मन उक्तें जायना. जेजू कितें गरजेचें आनी कितें गरजेचें न्हू आजून पासून समजना. आमी आमची मनां बंद पडलेलींशीं आसात. आजून काळोखान आसात. भायर काड आमकां काळोखांतलीं. Help us to choose. Help us to choose. To choose what is necessary. To choose what remains. And we can find that only in you, Jesus. फकत तुजें सोबें जें सदांच उरतलें तें आमकां मेळटा. सासणाचें जिवीत. फकत तुजें सोबें जें गरजेचें तें आमकां मेळटा. तुजें जिवीत. Your life, Lord. Help us to choose. This is the time to choose. ओय सोमिया, विचून काडूंक आमी शांत जावपाक जाय. आमचें तारूं शांत करूंक जाय. आमच्या जिविताचे तारवाक नांगोर जाय. We need an anchor to get anchored firmly in you. ओय जेजू, तुजेर नदर मारून समजता आमी. वी हॅव एन एंकर. आमकां नांगोर आसा. सोडवणेचें हातयार जें तुवें विचून काडलें. तुजो खुरीस. ज्या खुर्सा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, ज्या खुर्सा वरवीं नवो भरवसो आमकां दिलो. In your cross, we have a hope. In your cross,
We have our anchor. We have a rudder. तुझ्या सोडयतल्या खुर्साचेर नदर मारूनच आमी धन्य जातले हांव. तुझ्या खुर्सा वरवीं तूं आमकां पेकोवणी दिताय. खुर्सार तावन तुवें वारोयल्लें रगत, एक एक रोगताचो थेंबो आमचेर रुकयताय. तुज्या रोगतान आमकां धुवन काडटाय. खुर्सार तावन वारोयलोलें रगत इनोसेंट मरणाचें, इनोसेंट कोश्टाचें, जें आमच्या पातकां पासत, आमच्या पातकांची खास्त तुजेर घेवपा पासत तूं मेलोय, कोश्टवलोय तें रगत आमकां सोडयता. तुजो सोडयतलो मोग आमकां तुजे कडलो आनी केन्नाच दोशी करूंक शकचो ना. ह्या संवसारांतल्यो कोसपायो वो कितेंच ह्या संवसाराची गिरेस्काय, ह्या संवसाराची बोडाय, ह्या संवसाराची पदवी, नाटकाय, भेदभाव ना. तुज्या रोगतान सोडयलोल्यांक ताच्यान तुजे कडली दोशी करूंक जायना. हो नांगोर आमच्या काळजान रोमून दी. Help us, Lord, to be anchored in you and you alone, because you are the Savior of the world. You are the only one, the only name under the heavens, the only name that saves. Jesus is the name that saves. By his cross he has saved all of us. One who dares, one who chooses to come to him is saved. तुजेशी येता तो दुनिया सोडयलोलो, redeemed. Save us, Lord. वय सोम्या ह्या वेळार आमकां फावो कर तें बगूंक. Help us to experience that I am saved. Even though I may die, death is real. I will die one day. We will all die one day. But are we afraid of this death? Should I be afraid of this coronavirus? Oh no. Because you had said, do not be afraid. Bienaka. पूण वय सोमी आमी भियेल्लीं आसा. It is dangerous. It is dangerous even to go out. If not the virus, then the authorities beat us up. The guards, the police, they shoo us away. ह्या दिसांनी जायत्यांच्या आंगाचेर दाग पडलेले आसात, मार पडलेलो आसा. आयकोना जावन भायर वचून दुसऱ्याचेय जिवीत रिस्कार घालतल्यांक सगळेच वाटेन भिरांत आमी भियेल्लीं आसा. Make us hear your word, Lord. Do not be afraid. Why are you afraid?
डू यू नॉट बिलीव? अजून पासून तू विश्वास धरिनाय, तू सत मानिनाय? डू नॉट बी अफ्रेड, भिये नाका. पेद्रू भाशेन आमी आमची भिरांत, आमची सगळी चिंतना आमी तुज्या हातान घालता. तुजेर नदर दवरून सिमांव पेद्रू कांयच पर्वा करिनासतना त्या तारवांतलो भायर सरलो. ना, आमी भियोवची ना. इफ ही कूड, then we also can. If he could, by the faith he had in you, even I can, even we can, by the faith that we have in you. Let us hear this word again, Lord. आमकां परतून हें आयकूंक दी. भिये नाका. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. For I am with you. It is I. It is I who is walking on your storm. हांव तुज्या वादळ मोडाचेर, हांव तुजे भिरांतीचेर, हांव ह्या दुयेंसाचेर चलून येता. भिये नाका. Do not be afraid, but believe. विश्वास दवर. ओय सोम्या, सत मानता. हांव सत मानता. हांव सत मानता सोम्या. I believe, Lord. I believe and turn to you, Lord. I come to you, Lord. I run to your grace. I run to your protection. Let me feel protected. I am not afraid. Do not be afraid. ओसोक थामी सोम्या. आत्मो राजी आसा पूण कूड ओसोक्त. आमी परतून पडटले हांव सोम्या. संवसार परतून आमकां नाडटलो. त्यो ताळण्यो परतून येतल्यो. ही कूड परतून बुलयतली. सगळें सोंपल्या उपरांत तुजेर दवरलेलो विश्वास नश्टी पिणगा आमी परतून आमकां वादळ मोड भिवयतलें. Come to our aid, Lord. Guide us. Guide our boat. तुझी वाट आमकां दाखय. तुझी वाट आमकां शिकय. आमचे चोस्तोंगी आमी पडटले हांव दुनिया. आमच्यान जावचें ना. आमची असक्ताय आमची वयर येतली. तूं शिकय. तुजी आमकां गरज. जे परी दर्यान वचपी आपली तारवां ताणपी त्या नोखेत्रांचेर धरून रावले. लायट हाऊस. You are our lighthouse, Lord. Guide us. तुझ्या शिसांक तुवें वाट दाखयली. त्या तारवान भितर सरून शांतताय तुवें तांकां दिली आनी तुजी उतरां शिकयली. शांत, शांती, शांतताय तुवें तांकां दिली. Guide us, Lord.
We need your guidance. The guidance of your word. The guidance of your sacraments. The guidance of your chosen people. The guidance of your church. We come to your guidance, Lord. We come to your guidance, the guidance of your word. तुझ्या उतराच्या मार्गदर्शनाखाल आमी येता हांव दुनिया. तुझ्या साक्रामेंताच्या मार्गदर्शनाखाल आमी येता हांव दुनिया. तुझे पवित्र सभेच्या मार्गदर्शनाखाल आमी येता हांव दुनिया. तुवें विचून काडलेल्या वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाल आमी येता हांव दुनिया. गायड अस. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी तूं आमकां मार्गदर्शन दिताय. वेळा वेळार आमचो सरकार, आमची पवित्र सभा आमकां गायडलायन्स दिता. त्यो पाळूंक दुनिया आमकां बोळ दी. Help us to be humble to their guidelines. Help us to walk by their guidelines which you are giving through them. They are your instruments, Lord. Do not move out. Stay home. Keep the distance. Lagi wachu nakat. Pois wach. Social distancing. हो व्हायरस तूं मारून उडयताय. पूण ज्यो वस्तू तूं आमचे लागीं मागताय त्यो आमच्या बऱ्याक, आमची सृश्टी परतून बांदून येवंक, so that the environment is restored, so that the nature is healed. You're asking us to stop our activities, stop our exploitation, stop our overuse, stop overproduction, stop wastage, stop indulging. बंद करात. बंद करात. जे चुकीचे आसा तें बंद करात. स्टॉप इट. बंद कर. पातकी जिवीत बंद कर. पातक बंद कर. खालती जाओ. Be humble before the Lord. Custo mocirieta Tedna moja adarak pau Em con mojir Lord I manta Ani moji shukti deota Tedna moja adarak pau 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 Tedna moja adarak pau
आमच्या भाग्योन बाबा बराबर, आमच्या पाप साहेबा बराबर, पाप साहेब फ्रांसिसा बराबर आमी हो नियाळ केला सुमिया. तो आमच्या काळजान खंयसू दी. तो आमकां नवी उर्बा, नवी घोटाय दिवं दी. जे भाशेन हे प्लॅनार इंडुलजन्स आमकां आमच्या पाप साहेबान फावो केला, आमच्या सगळ्या पातकांक जी खास्त फावो ह्या संवसारान तातूंतली आमकां मेकळी केल्यान ती नव्यान भोगूंक दुनिया आमकां फावो कर. आमकां माफी दी हे खास्तींतली, आमकां मेकळी कर हे खास्तींतली. Free us from this temporal punishment due to our sin. हांव मानून घेता, बोगसणे मागता. आनी सायबा सोयेक मेळटा तेन्ना कुमसाराच्या साक्रामेंतांतूय ह्या पातकांचें बोगसणें हांव जोडटलो म्हूण भास दिता. म्हाका बोगोस म्हजी काकलूत खोर. म्हज्या पातकाक फावो आसलेली कास्त तुवें तुजेर घेतल्या देखून हांव आतां खुशालकायेन जिवंक शकता. हांव उर्बेन जिवंक शकता. तुका मानता तसलें जिवीत ह्या दिसांनी करीत भाशेन जिवन हे पिडेचेर हांव जैत व्हरूंक शकता. ह्या व्हायरसाचेर हांव जैत व्हरूंक शकता. कोरोना व्हायरसाक हांव तुजे घोटायेन आनी तुजे कृपेन आनी तुज्या बळान हारोवंक शकता. दी म्हाका तुजें बेसांव. तुजे कृपेन म्हाका भर. तुजे घोटायेन म्हाका भर. तूं बराबर आसतना हांव भियेवचो ना. आय वील नॉट बी अफ्रेड. तुजें मार्गदर्शन आसतना हांव म्हाका दिल्ल्या आज्ञाचेर आड वेचो ना. आय वील नॉट डिजोबे. तूं म्हजो नांगोर आसतना, तुज्या खुर्साचो नांगोर तूं म्हाका दिता आसतना आनी कित्याचेरूच आनी कोणाचेरूच हांव फातयेवचो ना. हांव हालचो ना, धोलचो ना. तुजेर भावार दवरून थीर रावतलो. तुजें उतर भियेनाका म्हज्या काळजान घट्ट कोचोवन दवरतलो. आनी खरेंच हांव भियेवचो ना. म्हज्या उजव्याक म्हज्या दाव्याक हजारांनी पडले जाल्यार पासून हांव भियेवचो ना. म्हजें कुटुंब भियेवचें ना. म्हजें राष्ट्र भियेवचें ना. कित्याक तुजेर विश्वास आमी ठेवता. वी नीड जीसस. वी कम टू यू जीसस. तुजे घोटायेन by your strength, Lord, I will choose. I will choose what is good, what is right, what is necessary. जें कितें बरें, जें कितें सारकें, जें कितें प्रमाणीक तें हांव विचून काडटा म्हजे पासत. पातोक सोडटा, पातकाच्यो ओडी सोडटा, पातकाची इश्टागत सोडटा. आनी सगळे म्हज्या असोक्तायेन तुजी शी येता. सगळे म्हज्या असोक्तायेन म्हज्या भावा भयणी लागीं एक जाता. सगळे म्हज्या असोक्तायेन सांगाती आमच्या जिविताचें आनी आमच्या भावार्थाचें व्हडें मुखार व्हरता. आय वील रो बाय योर स्ट्रेंथ. आय वील रो टुगेदर with my brothers and sisters, one in faith, one in you,
one in trust in Jesus, my Lord. Bless me, Lord. Bless everyone. Bless those who are fighting daily. Bless those who are exposed. Bless those who are vulnerable. Bless our immune system. Bless those who are losing their immunity. Bless us, Lord. म्हाका तुजो आशीर्वाद दी. म्हाका तुजें बेसांव दी. म्हाका तुजी कृपा दी. Save us, Lord. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, Lord. Save us, Lord. By your power, we will win. We will win over this virus. By your precious blood, we bind, Lord. We bind this virus by your precious blood, Lord. By your precious blood, we bind the virus, Lord. We break the power of this virus, Lord. We break the power. By your precious blood, Lord. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां वेडो घाल. तुझ्या पवित्र रक्तान या व्हायरसाची पदवी आमी मोडून उडयता जेजू. तुझ्या पवित्र रक्तान या वेळार आमी या व्हायरसाक बांदून घालता जेजू. तुझे पदवीन आमी जैत मेळयता जेजू. Victory is ours. The virus is defeated. By your precious blood, we are Lord. तुझ्या पवित्र रक्तान आमी जैतिवून. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां धुवून काड. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां वेडो घाल. तुझ्या पवित्र रक्तान या व्हायरसाक बांदून घाल. Yes, Lord, I believe. I trust in you, Jesus. I trust in your power. Bless us, Lord. We kneel before you at this moment. दिमी रावून तुजो आशीर्वाद मागता. आमच्या भाग्योन बापान आख्या संवसाराक जे भाशेन आशीर्वाद दिला तोच आशीर्वाद आमकां ह्या वेळार तूं दी सोम्या. तूं खरो जिवो जेजू ह्या पवित्र उंड्यांत ह्या पवित्र संस्कारांत आसा. हांव सत मानता. आय बिलीव. खंयच्याय धर्माचो हांव जावं, खंयच्याय देशाचो हांव जावं, खंयच्याय राष्ट्राचो हांव जावं, खंयच्याय गांवचो हांव जावं, I believe in you, Jesus. You are my Lord. I come back to you. Bless me, Jesus. I kneel before you. I kneel before your mercy. I open my hands, Lord. I open the eyes of my heart. You do it, Lord, for me. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Bless the world. Bless the countries who are vulnerable, who have lost hopes. Bless us, Lord. Bless us, Lord. Bless us, Lord. Bless us, Lord. I kneel before you and open my hands and receive your blessing, Lord.
संस्काराक इतल्या व्हरत्या साश्टांगी नोमान करता सोडून दिवं आदल्यो रिती सेवादोर nowo dorta Soimbacie wisiujamcie Gospoda gurta muka Tirwado amco bawa Soimvorte wisiuj dina Soimbacie wisiujamcie Gospoda gurta muka Tirwado amco bawa Soimvorte wisiuj dina Priticia bapak amcia Zoitivo putak tacia Murgotun kalca torna Woduya vakanuya Ubzolya tańczy modlo Mogacia powitratmia Somsarko kalte pona Mandiuya sasna sasna Amen. Jivitatle valor Marta tenna moja adara kupau Doria hore alta dolta Toshe sonsar makaloita Tenna moja adara kupau Jenna kushtu mujirieta Tenna moja adara kupau Em kon mujir lodai manta ani moji shokti deota Tenna moja adara kupau चार भाशेचे मनीस दाखयल्यात A, B, C, D. A म्हणल्यार जो इन्फेक्टेड जाल्लो आसा. B म्हणटा तो
इन्फेक्टेड जाला पूण कोणाक खबर ना तो इन्फेक्टेड जाला म्हूण. सी म्हणटा तो हो ए जो इन्फेक्टेड जाला ताका भेटलेलो मनीस, ताचो कडेन वळखीचो ताचो इश्ट, आनी ह्या पासत ताका क्वॉरंटायन केलो. जे भाशेन आमच्या गोंयांत आतां 14 जाणांक क्वॉरंटायन केला. इन्फेक्टेड आसात ते 3 जाण ए. आनी डी म्हणटात ते जे भितर आसात स्टे एट होम, लॉकडावन, सोशल डिस्टन्सींग हें सगळें करतात बरे भाशेन ते डी. तांकां कांय जावंक ना आजून. ती चडशीं जाणां आमी, आमचे मदलीं जायतीं जाणां हो चडशीं जाणां डी कॅटेगरीन पडटा. पूण आतां मुखार प्रॉब्लम जेन्ना आतां हें जायतीं जाणां आयकोन घेवंक सोदिना, भायर सरतात जावं ग्रॉसरी वा आनीक हेर दुसऱ्या कारणाक लागून. तातूंत भितर जायतीं जाणां आसात जीं गरज नासतना भायर सरतात. घरान रावपाक जायना, बसून सुसेग ना, आनी ह्या पासत बेश्टी भायर मस्ती करपाक. आनीक हेंच कारण घेवन आतां जरी तर आमी सगळीं भायर सरलीं जाल्यार जें कितें इटालियाक जालां, जें कितें इरानाक जालां, जें कितें युरोपाच्या देशांनी जालां तें आमकांय घडूंक शकता. आयज पासून आमी बरीं आसा. ह्या पासत हीं 2 ते 3 सुमानां जीं येतात, जे आमकां लॉकडावन मागलेलो आसा 21 दिसांचो, तो भोव गरजेचो. तातूंत भितर आमी जरी तर आतां भायर सरलीं जाल्यार क्वॉरंटायन केल्ले आसा ते बॉन आसा. डी जे आसात बरे आसात आमी, ते आमी सगळे ग्रॉसरी शॉप्स आनी हेर दुसरे सुवातेर वचून एकामेकाक भेटपाक लागलीं. ए आसा ते आमकां मेळचे ना चडशे, कित्याक तांकां आयडेंटिफाय केला. पूण जे बी जे आसा म्हणजे ते इन्फेक्टेड म्हूण कोणाक खबर ना. ते ह्या मनशांक म्हणजे ए जे आसात इन्फेक्टेड आसा तांकां हो जे कोण इन्फेक्टेड आसा तांकां मेळ्ळोले, तांकां मेळून घडये तांकांय हो वायरस आसा. पूण सिमटम्स आजून दिसूंक ना, कित्याक इन्क्युबेशन पिरियड म्हणलेलो आसा आनी तो 2 सुमानाचो, 14 दीस तरी लागता समजूंक. त्या उपरांत सिमटम्स दिसती पडटले. पूण त्या काळा भितर जरी तर आमी तांकां मेळटा जाल्यार तोच वायरस आमकांय येवपाक शकता. इतलो डेंजरस तो वायरस. आनी हेंच घडलां इटालियाक आनी हेर दुसऱ्या देशांनी. आनी आयज कितें जालां तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमकांय जाय काय हें आमी बरे भाशेन चिंतचें. आनी ह्या पासत आमच्या मान्य मुखेल मंत्र्या लागीं आमी मागता, आमी तुजे बराबर आसा. लॉकडावन आसूं दी, लॉकडावन काडनाका. ज्यो इसेन्शियल सर्विसीस दिवपाक जाय, जे प्लॅन्स काडलेले आसा ते आमी मानून घेता. तातूंत वॉलंटियरींग हेंय बीन एक बरीशी वस्त तुमी काडल्या विचून. जायते जाण आमची तरणाटीं तयार आसात हें वॉलंटियरींग करपाक. कित्याक सगल्यांक हें जाल्लें आमकां नाका. आमी सगल्यांनी बाराबर वावर करूंक जाय. इट इज नॉट लायक इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो एंड डू वॉट यू वॉन्ट. कित्याक एकल्याक जायत जाल्यार तें सगल्यांक केन्ना जालें आनी कशें जालें आमकां कळचें ना. देखूनच जाणवाय आमच्या मतीन येवं दी. आमचे वडील जे आमकां सांगता तें समजून घेवया, मानून घेवया. आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स जे आसात, GMCन आसात आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी आसात, ESI हॉस्पिटलान आसात मारगांव, ते आपलो जीव रिस्कार घालून थंयसर काम करता. जे कोण इन्फेक्टेड जाला तांकां बरें करूंक आनी हें इन्फेक्शन पसरो ना जावपाक, स्प्रेड जायना जावपाक आपलो जीव रिस्कार घालून ते काम करतात. थोड्यो फॅसिलिटीज पासून तांकां ना, फावो तितलें प्रोटेक्शन ना. दोतोरांचें आमी आयकलां कालच्या दिसाक, फावो तितलें प्रोटेक्शनूय तांकां ना. तरी पूण आपलो जीव रिस्कार घालून हो स्प्रेड आडावपाक, टू स्टॉप दीस स्प्रेड, दे आर वर्कींग आनी दे नीड आर सपोर्ट. म्हणटच हांव तुमकां विनयतां, लॉकडावन काडीत जाल्यार पासून वो ग्रॉसरी शॉप्स हांच्या नांवान आमकां भायर सरूंक मेळटा जाल्यार पासून कोणेंच भायर सरचें न्हू. कित्याक असले जायते जाण भायर सरतले आयकचें ना. असले जायते जाण भायर सरतले जांकां कसलीच गरज ना, पूण भितर बसूंक जायना. भायर सरतले, सगल्यांक मेळटले, कोणाक मेळटले खबर ना. ह्या पासत कोणेंच भायर सरचें न्हू. स्टे एट होम. लॉकडावन आसूं दी. खरेंच गरज आसा जाल्यार आमच्या घरांतलो एकलो कोणूय, पूण जंय दुसऱ्यां लागीं आमी मिसळ जायना ते भाशेन भायर सरचीं. पूण आनीक एक पावटी मागतलो, भायर सरनाकात. बी एट होम.
तुज्या घरच्यां पासत, तुजे पासत आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत आमी भितर रावया आनी बरे भाशेन हो लॉकडावन जातून ह्या व्हायरसाक मारून उडोवपाकूच ताका नाटक करूंक आमकां सोयेग आसा तो बरे भाशेन घेवया, देवाचेर विस्वास दवरुया, देवाक लागीं येवया. जायते कडेन एक ग्रॉसरी शॉप्स ओपन केल्ले आसा, तांकां तें सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करपाक पयलीं तयारी केल्या सगळी. आमचें हे भाशेन जालां, तयारी नासतनाच एनावन्समेंट जाला, फाल्यां उक्तें जातलें. म्हणटच आनीक एक पावटी उगडास करता, भायर सरूं नाकात, घराच रावात आनी जरी तर तुमच्या शेजाऱ्याक वो भोंवतणी कोणाकूय गरज आसा जावं जेवणाची, बो करून जेवणाची, एकामेकाक पावात, एकामेका लागीं शेअर करात. शेअर युअर फूड, नॉट द व्हायरस.